काल आम्ही एक्सपोज केल्ले कशे भाशेन सॅनिटरी वेस्ट म्हणजे डायपर्स जावं सॅनिटरी पॅड जावं लार्ज क्वॉन्टिटीज 1 आनी 2 पोतींनी लार्ज ट्रकांनी ट्रक म्हणल्यार जाता म्हणजे इतले म्हयन्याचे जे कुंडय धाडूना ते सगळे एक्युमुलेट जाल्ले ते आणि स्कूल मनोविका स्कूल सामकें हार्डली 3 मिटर आसा मुखार थंय डंप केल्ले आज कितें काय म्हळ्यार तांबडी माती काडल्या आनी ताजे लेवल करून घेतला कित्याक कांय जावं ना अशें म्हण दाखोवपाक सो हें आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कोण विचारपाक सोदता सी देर आर सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड गायडलायन्स सॅनिटरी वेस्ट आहा ते कशे भाशेन डिस्पोज करपाचो सायंटिफिकली कित्याक हातूंत जायते भाशेन केमिकल्स आसता हार्ड मेटल्स आसता हे सगळे जमनीन वचोन पोल्युशन जाता फॉर वॉटर टेबल जावं तर इवन पर्क्युलेट करून हातूंत हेंवूय नोट केला आसतलें थिंग एक रिटेनिंग वॉल काम चालू आसा आनी ताका शिप होल्स आसा म्हळ्यार उदक कितें सांठून उरलें जाल्यार तें भायर पडपाक आतां हें सगळें जे पावसा उदक जेन्ना ह्या हितूंतल्यान मिक्स जावन तें उदक भायर सरतलें सगळे वाटेन पोल्युशन हें सो हे कांय समजना म्हाका इतले प्रमाण हायकोर्टाचेर इवन डायरेक्शन्स आसा हे कशे भाशेन मॅनेज करपाक तें सुद्दां तुमी कंटेम्प केल्ल्या भाशेन जाता दिस इज टोटल दिसिंग एंड आय कांट अंडरस्टँड की चीफ ऑफिसरूय कशें हें करता एलाव करता असले प्रकरण सो हेजेर आमी बी ऑफिशियली कंप्लेन करतले इन फ्रंट ऑफ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी गरज पडली जाल्यार आमी एक लेटर पेटिशन सुद्दां करतले हायकोर्टाक की हे भाशेन हें कारभार चलता म्हण मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो स्कूल आसा इतली लागीं सामकें म्हळ्यार तें सामकें लिपोवपाक सोदता कांयच करोना म्हण स्कुला भुरग्यांक इफेक्ट जावपा न्हय सॅनिटरी पॅड्स म्हणटा ते ब्लड आसता युरीन आसता मागीर डायपर्सां भितर ह्युमन वेस्ट आसता सो ऑल दीस आर हार्मफूल एलिमेंट्स भुरग्यांक जावं कोणाकूय समजलें आनी इवन जे हें जे आसा हेवी मेटल जे हितूंतल्यान पोल्यूट जातले ते ग्रावंड वॉटर टेबल हें सगळ्यांक मायक्रो प्लास्टीक डेव्हलप जाता कित्याक ही 500 वर्स सुद्दां डिकम्पोज जावपा ना असले मटेरियल आनी हे भाशेन घालता ते